बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि शांती तुमचे सोवे असो. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे असो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगळीं जेजूची शीस जाल्या आनी शीस कशी दर एके क्रिस्ती भावार्थेचो काम जावन आसा जेजूक परगटूंक. आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटूंक आमकां सगल्यांक खुशी आसा. ही परगटणी न्हयच ओटांनी पूण आमच्या काळजांतावन आमी करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. सियेनाची बागेवन कातारीन अशें म्हणटा, बी हू गॉड मेंट यू टू बी एंड यू वील सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. म्हणजे देवाचे येवजणे प्रमाणे तुजें जिवीत जिये आनी आख्ख्या संवसारान तुमी गोवाय जातल्यात. हीच चिंतनां मनान दवरून आयचे समारंभेक आमी असो विशय विचून काडला. म्हजें सवें रेगून रावात, क्रिस्त म्हूण म्हाका परगटात. जेजूक आमी रेगून रावतात तेन्ना आमचें जिवीत, आमचीं उतरां आनी आमचो स्वभाव एक गोवाय जाता. तर हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना जेजूक आमी सदांच रिगून रावंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान ताका परगटूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां बापाची कृपा मागुया. भावा भयणीनो, इस्कॉल मनान धरून आनी एके भाशेन देवाच्या विस्वाशीपणा खातीर फॉर गॉड्स फेथफुलनेस आमी देवाक वाखाण दिवया. आनी आख्खी फिरगोस जायते पावटी खऱ्या जिव्या देवाक बसूंक, ताचो मोग करूंक आनी ताचो अनुभव घेवंक आमी विसरल्या म्हूण त्याच देवा कडेन बक्षणे मागून बाराबर म्हणुया. सर्वपदवेदार देवा, आणि तुमकां भावा भयणीनो, हो सगळ्यांक सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट करून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमसो प्राण, अमसो प्राण, अमसो पोट प्राण, मागीर सदांच संपार बरें सगळ्या विकतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात पण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोंक. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, काकूत कर. सोइस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, काकूत कर. Moiman devakun sorgi आणि शांती मोल्या monancia मोनिशा संसारी सर्वेस्परा deva sorgincharaya supodveda deva bapa ami tuka bapanta ami tuce stuti korta ami tuka namaskar korta ami tuka oimani
आमी तुका दिनवासता सोम्या एकला सोनीत पुथा जेसू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेळे बापाच्या पुथा तू संसाराचे पाप काढाय आमची भागूत तू संसाराचे पाप काढाय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची भागूत त्या पवित्र आत्म्या समाधी देवा बापाचे मोहिमेत जेसू क्रिस्ता एकलो असतो पवित एकलो असतो सोबीत एकलो असतो पवित्र मागुया तुमची जोण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरात आयज हांव मीस खेरीत भशेन म्हजे पुरचे पासत सगळ्या फिरगोसकारां पासत भेटयता जी गोंयांत आसात गोंया भायर आसात परदेशांत आसात बोटीर आसात सगळ्यांचो उगडास करता उदीक करून जी खूब गरजेवंत आसात आमच्या मागण्यांक जी पिडेन आसात जी एके भाशेन अस्कोतायेक सांपडल्यान गरीबसाणेक सांपडल्यान बेकारपणाक सांपडल्यान साबार तरेच्या देण्यांक देवाच्या मजतीक उलो मारतात तितल्यांच्याय पासत मागता उदी करून सगळ्यो फामिलींनी देवाचो आशिर्वाद आसूं आनी सगळे फामिलींनी शांती सुसेग आसूं हें किरीत भशेन देणें हांव मागता तुमच्या बराबर तेच बरोबर आयज वाडदीस समारंभात रेचल फालेरो आनी ट्रिजा फेर्नांडीस हांचेय पासत आनी हेर दुसरी कोण आमच्या गांवांत आसात आनी आयज मिसान वांटो घेतात आपलो वाडदीस समारंभात तितल्याय पासत मागता किरीत भशेन मागुया आमच्या सरकारान आमच्या इस्कॉलांचे सगळे प्रश्न सुटावे करूंक देवान तांच्या मनान घालूंक आनी येतेल्या इलिसांक पोरजेन तशे फुडाऱ्यांनी तयार जावंक देवाचे कृपे आनी देवाच्या ध्येया प्रमाणे तांकांय बी आनी आमकांय बी सगळ्यांक देवाची मजत पयलींचतान मागून घेवया देवा तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय सर्वस्तुनी आनी सर्वस्तून वोन ओदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या ओत्रेखांनी बोर आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी आमचे मदें आमच्या गांवांत आनी समुदायांनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप शेबना राजमहालाच्या कारभाऱ्यांक सोर्वेस्पोर अशें सांगता तुजे जुट्टे वेलो हांव तुका निकळावंक वेता तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा एलियाकिमाक हिल्केच्या पुताक आपयतलो तुजी राजकी वोस ताका घालतलो तुजो पट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आदीन करतलो जेरुसाल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या गोराण्याचो तो बापूय जातलो ताच्या बुजार दाविदाच्या गोराण्याची चावी घालतलो तो उगडीत जाल्यार कोणूय धापचो ना तो धांपीत जाल्यार कोणूय उगडचो ना कोणती कोशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो
आपल्या बापायच्या गोराण्याचो तो एक मोहिमेचें सिवासण जातलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उदकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रोचणेक सोडूं नाका. जबाब. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताची रोचणेक सोडूं नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुजे पवित मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताची रोचणेक सोडूं नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोगटा परस व्हरतें तुजें नांव. तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोठ केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताची रोचणेक सोडूं नाका. सगल्याहून श्रेश्ठ सर्वेस्पोर तरी तो कालत्यांक पळयता पूण गोरवान बोल्लोल्यांक तो उखलून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताची रोचणेक सोडूं नाका. भाग्योन पावलून रोमकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. कितलो म्हूण कोल सोमदीर देवाचे गिरेस्तकायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान ताव घेवंक जाय ताच्या निर्णयांचो. ताच्यो मांडण्यो कोण सोडून काडटलो. सर्वेस्पराचें मोन कोण तरी जाणो जाला. ताचो बुदबोन जालोलो कोण तरी आसा. ताका आदीं पयलीं आपणें दान देणें दिलें. देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगळीं ताचे कडसून आयलां. सोगोट ताचे उदेशी आनी ताचे पासत जालां. ताका सासनाच्या सासनाक मोहिमा. आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उदकार. उद्गाराक उबी रावया. तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवटे तिचे जोयत व्हरचे नात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्विसवर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतान येतोच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदुरतात? आनी ताणें जाप दिलो, कांय जाण स्नान दातार जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमायस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रो असो उलयलो, तूं ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हळें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोक्त मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव तुजी सोबा बांदतलो.
आनी एमकोणाचे दारवंट्याचेर जोईत व्हरचें ना. हांव तुका सुर्गींच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलेलीं जातलीं आनी तूं संवसारान सांडशी तितलें स्वर्गार सांडलेलीं जातलीं. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाकात जावं शिसांक खोर आज्ञा दिली. सोम्याचें शिबोर्थमानी वखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, आमी कसलोय कार्यक्रम करता तेन्ना एनी एक्टिविटी तेन्ना त्या कार्यक्रमाचो आमी एके भाशेन फीडबॅक घेता, इवॅल्युएशन करता. जावं इस्कॉलान जावं पॅरीस कावन्सिलान आनी खंयसरूय हें इवॅल्युएशन गरजेचें. कित्याक ताचे उद्देशीन तुका गमता बाबा हें केल्लें तें त्या कारणांक पावलां जाल्यार वो ताचो फोड जाला जाल्यार. आनी हें इवॅल्युएशन खूब फायद्याक पडटा फुडाराक ओदीक वस्तू बऱ्यो करूंक, वो स्ट्रॅटेजी बदलो. आयज जेजू आपल्याच वावराची इवॅल्युएशन करता. आपूण आयलां तें काम खेरीत भाशेन खरेंच तशें जालां. आपूण कोण तें लोक जाणा वो ना, लोकांक म्हजी खबर आसा ओ ती आपल्याक जाय ते भाशेन आपल्याच्या मना प्रमाणे आपल्याक मानून घेतात. आनी ते पासत जेजू आपल्या शिसांक विचारता. तो म्हणटा लोक कोणसो म्हाका धरता. आनी ते एक एक जबाब दितात. कोणसो धरतात, कोण म्हणटा स्नानदातारचो हांव, कित्याक तोय एके भाशेन जायत्यांक बातिजात दितालो आनी जायतें बरें कोत्तालो, तसो तूंय करता. कोण म्हणटा एलिजा तो एक प्रवादी आसलो, तसलोच प्रवादी तूंय कसो दिसता. ओ तूं कोण एक जेरमेस प्रवाद्यांतलो कोण एकलो. म्हणटच हे भाशेन लोक कोणसो धरता तें तांकां विचारता. फुडाराक तो क्वेश्चन मातशें फुडें व्हरता. आतां म्हणटा तुमी कोण म्हणटात, हांव कोण तुका. एकदम खासगी पर्सनल क्वेश्चन ताका विचारता. आनी हे पर्सनल क्वेश्चना उद्देशी पर्सनल रिस्पॉन्स मागता. आनी पेद्रू म्हणटा सोम्या तूं ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. भावा भयणीनो, जेजू कोण? जेजू कोण तें तर आमकां खबर ना जाल्यार आमच्यो सगळ्यो कितें समारंभ करता तांकां अर्थ ना, तांकां मोल ना. पूण जेजू कोण तें तर आमी जाणा आनी त्या प्रमाणे तर करता. आमच्या जिविताक आनी आमच्या एके भाशेन जिविताचे लायफस्टायलीक खंय अर्थ मेळटा. देर इज मिनींग इन दॅट. अदरवायज थिंग्स बिकम रिच्युअल अँड मिनींगलेस. आमी कडेन मिसाक वचत, पण थोडी आयताराची, थोडी कडेन डेयली. घरान गळे आमच्या तेच आसत. आमी गळे बायबल रिडींग करीत. आमी संस्कार घेतल्यात आनी आमच्या भुरग्यांकूय संस्कार दिल्यात. आनी आमकां हुस्को आसा भुरग्यांनी कुमिन्यांक घेवचो, बातिजात घेवचो, क्रिस्म घेवचो, अशें आमकां संस्कार दिवचे आनी संस्कार घेवचे एके भाशेन आमकां खूब आवड आसा. आमी कडेन जायते टॉक्स आयकता. आयज युट्यूबार इंस्टाग्रामार जेजूची खबर आयकत आसा. रितीरांक भोंवता. आनी अशें केले उपरांत जायते फावटी हांवें पळयलां आनी आयज आमी जायते खंय खंय रेती जातात थंयसर पण हांवें एडवर्टायज केल्लें पळयलां. तुमी जाता तें वाती हाडात, धूप हाडात, तेल हाडात, उदक हाडात, तें बेंजार करात, घरा व्हरात, हे रिच्युअल्स करतात. पूण भावा भयणीनो, हांव जेजू कोण तो जाणा. I know who Jesus is. But very important is I should come to that. Have I experienced that Jesus? हांवें वाती पेडोवन वयल्यात. हांवें मीठ घरा व्हेलां. हांवें तेल घरा व्हेलां. हांवें बायबल वाचला. हांवें तेच केलां. But yet I have not experienced who Jesus is all about. Therefore this encounter with Jesus is very, very fundamental to our faith. Who Jesus is. आनी आयज जेजू आपूण सांगता आपूण कोण पळयतो. आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां किरीत भाशेन मेळटा. कोण म्हणटा तूं एक गुरुजी, यू आर अ टिचर.
कोण म्हणटा तूं यू आर अ प्रॉफेट, कोण म्हणटा तूं एक मिलाग्री करपी. अशें जायतें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. आमकां जोन बावतिस्ट म्हणटा ही देवाची शेळी. निकोदेमस म्हणटा तूं गुरुजी. किरीत भाशेन सामारितान उस्तोरी म्हणटा तूं मेसियस सर्वंडार. थॉमस म्हणटा तूं देव, यू आर लॉर्ड माय गॉड. किरीत भाशेन नातानियाल म्हणटा तूं देवाचो पूत. आनी आंद्रे म्हणटा तूं मेसियस. म्हणटा जोण एक एकलो आपल्या जिविताचो आपल्याक जेजू कसो मेवला तें पळयता. देखून भाव भयणीनो, हो देव जावंक फावना म्हज्या मनांतलो गॉड ऑफ माय इमेज. जो देव हांव सांगता तेंच करता, वो हांव मागता तें म्हाका दिता, त्या देवाचेर हांव सत मानतलो. लेट गॉड बी गॉड. आय डोंट वॉन्ट द गॉड हू चॅलेंजीस मी. तो तुका बोगसूंक आपयता, असलो देव म्हाका नाका. दुस्माना कडेन उलोय म्हण सांगता, बक्षीस म्हण सांग, नाका 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 नाका. भ्रश्टाचार कोन्न नाका, नाका 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 नाका. भ्रश्टाचार कोन्न नासतना पयशे खंयचे मेवतले? भ्रश्टाचार करूंकूच जाय आजच्या संवसारान. भावा भयणीनो, असलें जायते फावटी आमचें मन जाता. आनी आयज जेजू म्हणटा, एके भाशेन पेद्रू ताका सांगता, तूं जिव्या देवाचो पूत, तूं जिव्या देवाचो पूत. आनी अशें फुडें जेजू म्हणटा ताका, सिमांव जोनाच्या पदा, तूं सुभागी. When are you happy? When you discover in your life that Jesus is the living God, not a fake God, not a ritualistic God, not a plastic God, but a living God who lives with me, who breathes like me, who has life like me. He's a living God. Durmisan ami wanto घेता तेन्ना we have come to worship the living God. We want to worship the living God. बाबा भयणीनो, इंगुर्जीचें आमकां जावन आसा. आनी ते पासत जेजू म्हणटा ताका, तुवें रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. देखून गुरजेचें देव कोण तें आमी जाणा जावंक आमकां भावार्थ आसूंक जाय. वी हॅव टू पीपल ऑफ फेथ. हें रोगता मासान न्हय म्हणजे तुजे तोस्तुंगी न्हय, नॉट इन युअर ओन पावर, बट विथ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. देवान स्वर्गार आसता म्हज्या बापान तुका उक्तें केलां. देखून जेजू कोण तें आमी जाणो जावंक, तो जिवो देवाचो पूत म्हूण ओळखून घेवंक आमकां हें भावार्थाचें देणें मेळोंक जाय. आनी भावार्थाचें देणें मेळोन आमी देवाचें देवें मागोंक जाय दिसा दिसपट्टी. सायबा तूं म्हाका कोण तो दाखय. हांव पवित्र पुस्तक वाचतां, हांव मिसाक येतां, हांव भाती पेटयतां, हांव तेल घरा वत्तां, मीठ घरा वत्तां, पूण म्हाका तुजो अनुभव ना. I want to experience that Jesus. And therefore you have to ask the Holy Spirit every day of your life. And जेन्ना तुका मेवता आनी पवित्र पुस्तक सांगता, हे एके भाशेन जोनाच्या पदा तूं सुभागी. You are happy. When you know Jesus Christ is the Son of the living God, and then that's the question of happiness. तर बाबा भयणीनो, आमी ह्या देवाक आमी ओळखूची गरज आसा. पवित्र पुस्तकांत आमकां जोनाच्या जुवांच्या हातून मेळटा. पयल्या आवेसरान तो संवसारान आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलेलो, तरी संवसारान ताका ओळखून घेवंक ना. तो संवसारान आसलो आनी संवसारान ताका ओळखून घेतलो ना. कोण पळयतो? तो एक हिलर म्हूण सजमले. देखून तो बरें जेवंक दिता, ताचे तो बऱ्यो काणयो सांगता, हे भाशेन ताचे फाटल्यान गेले, ताका ओळखून घेतलो ना तो देव म्हूण. पूण तरी पूण थोडे मनीस आसात, किरीत भाशेन आमकां मेवता. सिमांव म्हणटा, सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या, तुजी उतरां सासणीक जिविताची आमी बावाट दवरता आनी तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमकां खात्री आसा. यू आर द सन ऑफ गॉड. देवान संस्कारलेलो म्हूण आमकां खात्री आसा. फुडें किरीत भाशेन जुवांच्या शुभ वर्तमानान 11व्या आवेसरान मार्तान म्हळें, सोम्या संवसारान येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत, तो तूंच म्हूण म्हाका भावार्थ आसा. यू आर द सन ऑफ गॉड. सी, गॉड इज रिव्हिलिंग स्लोली हू ही इज. ही इज द लिव्हिंग गॉड. तो देव बेश्टो मनीस न्हय.
जायते धर्माचे फुडारी आयले, कोणेच एकल्यान म्हणोंक ना हांव जिव्या देवाचो पूत म्हण. पूण जेजून म्हळें आनी ताणें फुडें म्हळें, आनी मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हण कोणाकूच सांगिना जावं ताणें आज्ञा केली. तोमासान म्हळें, तोमास म्हळें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड. म्हणटच भावा भयणीनो, आमच्या भावार्थान असल्या रियलायझेशन आमकां येवची गरज. माय जीजस इज माय लिव्हिंग गॉड. माय जीजस इज द सन ऑफ लिव्हिंग गॉड. हें आमकां आश्वासन मेळची गरज आसा. जाल्यार हें म्हज्यान लॅबॉरेटरीन प्रूव करूं येता? ना. हाऊ डू आय नो दॅट ही इज द लिव्हिंग गॉड? सी द लायफ ही हॅज ट्रान्सफॉर्म दोज हू बिलीव्ड इन हिम. ताचेर विस्वास दवरतल्यांची कितल्यांची जिवीत ताणें एके भाशेन बदललें. दॅट इज द पॉवर ऑफ द लिव्हिंग गॉड टू ट्रान्सफॉर्म लायफ्स. देखून भावा भयणीनो, नंबर 1, एक्सेप्ट इन फेथ. तो जिवो देव. जरी तर तो जिवो देव न्हय आनी आपूण जिवो देव म्हणून सांगता, ही इज अ लायर. तो फटकिरो. आनी जेजू फटकिरो जावंक शकना. ही तो कितें क्लेम करता तें तोच तो. ही इज वॉट ही क्लेम्स. दॅट्स द सन ऑफ गॉड. देखून भावा भयणीनो, आमी पयलें भावार्थ दवरूंक जाय आनी भावार्थान मानून घेवंक जाय. समजुया तुज्या घरान तुजी गोरकान तुका वाडटा आनी तूं तर तुका तुज्या मनान दुबाव तेणी ईग गायल काय, ईग गायल काय. तूं भावार्थान जेवता, केन्नाच दुबावता घरान कितें वाडलां तितून ईग घातलां काय टेस्ट करता ना. यू एक्सेप्ट इन फेथ. तूं आयज मिसाक आयलाय, एक बांकाचेर बसलाय, बांक धाडायला हो सारको आहा, हे बांकाचेर बसले हांव पटोला, पयलीं धाडान चोया, हें सारकें आहा, वयल्ड कॅप सारकें आहा, हें हॉड सारकें आहा. ना, तूं येयला आनी बसला, भावार्थान बसला. इन द सेम मॅनर आनी म्हाकाय तो भावार्थ जाय टू एक्सेप्ट जीजस एज द सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड. आनी तूं जेन्ना मानून घेता, जेजू तुज्या काळजान भितर सरता आनी तुज्या भितर जायत्यो मिलाग्री आनी वचुऱ्या आनी तुजें जिवीतूच बदलता. म्हणटच भावानो आनी भयणीनो, आयज जेन्ना आमी मिसांत वांटो घेता, दर एक मीस जावन आसा एनकावंटर वीथ जीजस. दर एक मिसान वांटो घेता तेन्ना हांव जेजूक मेळटा आनी उंड्याच्या रुपान म्हाका जेजूक बेडूंक येता. आय एम इन क्लोज एनकावंटर वीथ जीजस. मास इज अ सेलिब्रेशन ऑफ फेथ. देखून जायते फावटी म्हाकाय दूख दिसता जेन्ना जायतीं जागोना जावन हांगा तुवें भायर भायर बसतात आनी गळे ते आपल्याच संवसारान आसतात. देखून हांवें आतां आमकां इगोर्ज कांय वाडोवंक जायना, फुडाराक मुखार तरी कितें शेड घालून सगल्यांक एक सारकें कशें अशें मनान येवजता. जायते फावटी अशें जाता. आनी पयर म्हाका कोण म्हणटालो, आमच्या गांवान पादी गुरू येयलो तो एकदम बरो, हांगा न्हय आनी खंय कोण एक मीस शॉर्ट करता आनी सगळो लोक ताच्या मिसाक वेता. भाऊ भयणीनो, दॅट शूड नॉट बी आवर क्रायटेरिया. A criteria should be whether I am getting that encounter with Jesus. म्हाका वचून देवाचो अनुभव मेवला मिसांत आयज, otherwise you have wasted your time. Have I experienced that Jesus? म्हाका तो जेजूचो अनुभव मेवला, हें विचारची गरज आसा. तर भाऊ भयणीनो, जेजू तुका कोण? हू इज जीजस फॉर यू? आयज हो प्रश्न तुवें आनी हांवें विचारूंक जाय. जेन्ना हो प्रश्न आसता तेन्ना म्हज्या जिवितान आपशींच बदलणी येतील. ही वील इन्फ्लुयन्स माय लायफ एंड देन आय नो दॅट जीजस इज माय लिव्हिंग लॉर्ड. अदरवायज हांव जेजू म्हणून स्वत मानता आनी जिवितान बदला पाडिना, इट बिकम्स अ रिच्युअल. तो जेजू तूं स्वत मानताय तो जिवो देव, जिव्या देवाचो पूत अशें ओळखून घेवया आनी भावार्थाची देणे आमकां ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. उबी रावया. स्वत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गान तुमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून सांबाळलो. आंकवार मारिताय सोरमलो, वंसला ताका ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, श्रेष्ठा मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या आसव्याक बसला. थंय तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो.
सत्मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्षणे कुडीचे पुनर्जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमची मागणी देवा मुखार दवरया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक सदांच रिगून रावूंक काळजितारपणान उतरांतल्यान आनी कोन्नांतल्यान जेजूक परगटूंक आपले पोरजेक नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगल्यो तरेच्यो दुस्मानकायो आनी झुजां बंद करून शांती विस्तारलोले दूत जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे कुटुंब जावन आसात मुळावी पवित्र सभा. तर दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी मागण्यांतल्यान जेजूक सदांच रिगूंक रावंक आनी आपल्या जिवितांतल्यान समाजांत गांवांत आनी वाड्यांत जिवे गवाय जावंक बापा लागीं मागुया. जायती भाव भयणी तरेकवार भासांच्या पिडींत आसात. एकसुरपण जाणटेपण आनी कोश्ट तांच्या जिवितांत आयल्यात. तर असले परिस्थितीन तांणी जेजूक अणभवूंक आनी तांच्या कोश्टांतल्यान जेजूक गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. गोदड बापा ह्या आमच्या भयणीन आमच्या सगल्यांच्या नांवान ही बावडत्यांची मागणी तुज्या मुखार दवरल्यान आनी जायत्यांच्या काळजांनी जायती मागणी आसात ती तुका उबारता. उदी करून आमच्या गांवांत जो लोक पिडेन आसा तांकां पेखवणी दी म्हूण मागता. घुस्पोला दुबावान आसा एके भाशेन समुदायान घरांनी शेजाऱ्यां मदें बरे भशेन शांतीन जिवंक जायत्यांक आडखोड जाता. तितल्यांकूय तुज्या आत्म्यान भर आनी आमकां तुजो पूत जेजू खरें जिवो देव म्हूण मानून घेवंक आनी ह्या जिव्या देवाच्याच फाटल्यान आमी वचूंक ताचोच पाटलाव करूंक आमकां एक पवित्र सभेन आमकां शिकोवन आमचो भावान जागो कर जिवो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भोवणीनो ह्या आमचें बलिदान आयज बापाक मानता तसलीं जाल्यार पुरो म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या दाबाक सभेस्फोर मानून घे. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं तुवें एक आपणायल्ली पोरजां तुका करून घेतली. तुजे पवित्र सभेन एकवटाची आनी शांतीची देणी दोयीन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोव्या आसूं. तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां ओबारात.
आमी ती सर्वेस्परा थाय पावता सोर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक आमी दिनवासूया. ओ यश आमी करूं फावो बापा तूं सोर पदवेदार आनी सासनांचो देव, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व कडी आनी सर्व थाय आमी तुका सदांच दिन वासूंक फावो. हो खैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखली आमकां समेस्तांक जिवीत सासनांचें. आपल्या बापा स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी आयज निरंतरी गायता. Non barazzo sorvelis poder Sorgani social poder Tuja voi baba O Hosanna usorki Sobes podașinavi E tato subagi O Hosanna O Hosanna O Hosanna usorki सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदाना पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोस्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ई मोजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच पोरींचे वण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराराचें रगत, पातकांचें बगसणें मेळच्यान तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारोवतली. हे म्हज्या उगडा साक कोरात. भावार्थाचो गूळ Diddley pauti tu poro Diuso tuže moron porgota. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवन आनी तुजीच सेवा करूंक आमकां भाग दिलाय. देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रक्तान वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवन बापा
आनी फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवांशान अंतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अशें बाग्योंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बाग्योन जुजे तिचो पुती, बाग्योन धर्मदूत आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या सांता भोगता बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सुरवाईतांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सगळ्यांच्या घरांनी या आमच्या नाविलचे फिरगोजकारांमध्ये आनी जी परदेसान आसात बोटीर आसात तांकां सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवंशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सगळे तरेच्या बांदपासांतली सुटय आनी सोर बेरांतेंतली मारेकार एक्सिडेंटांतली दुयेंसांतली आनी आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जमलेली पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आमचे मदें सदांकाल राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. जेजूची शांती एकामेकाक दिया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओच तो जेजू जिवो देव, जिव्या देवाचो पूत तुज्या काळजांत येता, तुका भेटूंक येता, तुका आपलो अनुभव दिवंक येता. He is going to encounter you and you are going to encounter Jesus. Thank you Jesus for this gift. भावार्थान फुडें सर. या जेजूक घेवंक भावार्थान फुडें सरतात तितली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कुडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सुर्वेस्परा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी घेतला, ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं
आणि तुझ्या स्वताच्या उजवाडान आमकां थिरायेन सांबाळून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वीस वोड तुमचेय सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं सोर पदवेदार देव बा आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या घोरेब्यांचेर भुरग्यां बाळांचेर आमच्या नावेलच्या गांवचेर गोंयच्या शहराचेर भारत देशाचेर आनी आख्या संवसाराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजू जिव्या देवाचो पूत म्हण मानून आनी पुरगोटूंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Usvadita subam Christi jivi jihevo Deva utrace jivit gadum haru Bhavataci palatira Jesu riku rahuya Subha jivi jivoya Jesu riku rahuya Subha